उलयले आनी तुमचे सायडीन वेल्लींच्यान काँग्रेसाचे सांगता की अलायन्स करचे न्हू तुमचें कितें मत आसा कोण सांगा वेळी हय आतां 2024 अलायन्स केल्ले न्हू सगळे बराबर केल्ले. आतां लोकांचो कितें आहा डिमांड आहा BJP उडोवपा जाय. BJP उडयता जाल्यार सोगट्यो ऑपोजिशन पार्टी एक जावपाक जाय. सो आयज कितें आमी सांगलां ऑपोजिशन पार्टी एक जाता जाल्यार आमी अलायन्सा ऑपोजिशन अलायन्सा रेडी आहाय. सो कोण इंडिविज्युअल कोण उलयता तें आमकां कळना. सो आमकां लोकांचो आवाज आहा लोकांक अलायन्स जाय थंय जाय. सो आमची पार्टी रेडी आहा. सो हांव कितें म्हणटा सो BJP नाक उडोवपा नाका तांकां उडोवपा जाय न्हू सगळे लोकांक उडोवपा जाय म्हणजे उडयता जाल्यार एक पार्टीको जावपाक डिफिकल्ट आहा. तुमची काँग्रेसा कडेन जावपा ना फुडें आपा कडेन जावपा ना. सो सगळे आम आदमी जावं काँग्रेस जावं गोवा फॉवर्ड जावं आजी जावं हे सगळे एक्ट जाले जाल्यार BJP उडोवपाक पॉसिबिलिटी आहा. सो तेका लागून हो लोकांचो डिमांड सो अलायन्साचो. तर तुमकां दिसता तो इंडिविज्युअल आपल्या खातीर उलयता वो लोकां खातीर उलयता तेमकां सामकी हें आसतलें MLA जावपाक कोण इंडिविज्युअला कोणाय सामको उमेद आसतली MLA जावपाची. त्या लास्ट टायम जावं ना न्हू काँग्रेसाक टिकेट मेळोनूय जावं ना न्हू. सो आतां तेंची कितें आप नाका इंडिविज्युअल वचपाक सोदताय ती कडेन तेंची उमेद हे पार्टी कडेन फुलफील जावपा ना. तेका लागून कितें ताका लागून आडकोडी हाडटा तेका लागून आडकोड्याक सो तेंचें पडना न्हू आमकां गोंयचें पडलां. गोंय आमकां सांबाळटा जाल्यार अलायन्स जाय आनी लोकांक सांगलां लोकांक सगळे पार्टी एकठांय जाय आनी आमी गोंय सांबाळटा जाल्यार अलायन्स जावन BJP हारोवपाक जाय. कोण इंडिविज्युअलाक कोणाक पडून गेलें नाही का.